रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वा वोड 1 आनी 2 आनी 11 ते 18 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 verses 1 to 2 and 11 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सातोलाच्या पयल्या दिसा मारी मागदलेन भोव सकाळी आजून काळोख आसतना समाधीशी येयली. तिणें समाधी वेलो फातर काडलेली पळयली म्हणून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचोन तिणें म्हणलें, सोमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नोकलो. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रोडटाली आनी रोडटाना वळो घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावळी न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकलो. अशें म्हणले उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक खंय उबो आसलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हळें, मारिये. तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका वळून राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावो नाका. हांव अजून बापा चडशी चोरूंक. ते बदलेक म्हज्या भावाशी वचून ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोरून वेता. मारी मागदलेन गेली आनी आपणें सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू जेन्ना मरोन पुनरुज्जीवन जालो तो मारी मागदलेनाक पयलो दिश्टी पडटा. आनी कशें घडलें काय बाबणीनो, मारी मागदलेन दुसऱ्या बायलां बरोबर समाधीशी सकाळी फांत्यार गेली आनी थिंचोर ती आतां जुदेवांच्या रिती प्रमाणे एका मेलेल्यांक ती आतां कितें लायतात, कितें तें करून लायतात तें करपाक ती गेल्ली. आनी भाव भयणीनो, ती जेन्ना समाधीशी पावता ती पळयता की जो फातर त्या समाधी कडेन आसलेलो, जेजू थिंचो त्या समाधीन उरलेलो आनी तेजे उपरांत तो फातर घालिल्लो, तो फातर ना आतां, तो फातर काडून उडयला. आनी भाव भयणीनो, ती आतां पळयता की जेजू जे ती समाधीन वचून ताका जर ती लायतली म्हणून ताच्या कुडीक कितें ती आतां पळयता की जेजू थिंचोर ना. आनी जेन्ना ती पळयता की तो फातर काडून वयला ती आतां एकदम उत्सांबळ जाता. ती म्हणटा, कोणें जेजूची कूड व्हेल्या, कशे भाशेन आतां हांव आतां जें करूंक आयल्यां तें हांव करूंक पावतली. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो जेजू मोरेक मेळटा. आनी जेजू जेन्ना मोरेक मेळटा, आतां जेजू पुनरुज्जीवन जाल्लो जेजू तो ज्या भाशेन त्या ह्या संवसारांत जो आपले कुडीन ज्या भाशेन आमी दिसता तसो दिसनासलो, तो आतां एक पुनरुज्जीवन जाल्लो. म्हणजे ताका आतां पारखूंक वो ताका आतां पळोवंक
आमच्या ह्या दोनांनी पडूंक जायना, कित्याक आमकां जाय भावार्थान ताका पारखूंक, म्हणजे तो कोण तो. म्हणटच जेन्ना मोरी जेजू पडयता ती ताका पारखूंक पावना, आनी त्या वेळार ती समजता की तो थंयसर जो थंयसर काम करतालो, थंयसर कोण मानाय आसलो म्हणून, तो तिका सजमून म्हणटा, तुवें ताका खंयसर काडून उडयलाय, म्हज्या सोमयांक खंयसर काडून उडयला. आनी जेन्ना जेजू तिका तिच्या नांवान आपयता, तिका म्हणटा मोरये, तेन्ना भाव भयणीनो त्या आवाजा वरवीं मारी मागदलेनाक पळोवन येता की हो जावन आसा जेजू, आनी ती आतां जेजूक वाखाणटा, ती जेजूक घोट धरता आनी म्हणटा राबुनी. आनी भाव भयणीनो ताजे फुडें आमी आयकता की जेजू तिका सांगता, म्हाका घोट धरून रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या बापाशी आनी म्हज्या बापाशी, तुज्या देवाशी आनी म्हज्या देवाशी हांव येता. भाव भयणीनो, जेजू मारी मागदलेनाक पयलो दिश्टी पडटा आनी तो तिका सांगता, तिका मान दिता, तिका खरेपणी जेजू तिका वाखाणटा, खरेपणी तिका तिका खरेपणी तो आर्गां दिता देवाक तिचे पासून. कित्याक भाव भयणीनो, ही बायल, ही जी बायल आली जुदेवाच्या शहरान, म्हणजे इस्रायला गांवान, ती बायल सकाळी फांत्यार आपणाचें विसरून ती आतां समाधीशी येयल्ली आनी ती आतां देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवपाक येयल्ली. ती नोको आसली की जेजू पुनर्जीवन जाला. पूण भाव भयणीनो, ही बायल जी आतां जेजूची शीश जाली, तिचे कडसून जेजून सुमार 7 देंवचार काडलेले, ती आतां समाधीशी येता जेजूक आपले कुडीक कितें लावपाक. भाव भयणीनो, जेजू तिका मेळटा, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू मेळटा आनी तिका आतां सांगता, तूं वच आनी म्हज्या भावांक सांग की हांव पुनर्जीवन जाला, हांव ताका मेळटलो म्हणून. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन मोरये भाशेन आमकां जेजू दिश्टी पडचो ना, कित्याक तूं आतां पुनर्जीवन जावन सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. पूण ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला. ज्या दिसा आमी जेजूचेर बाबार दवरला, जे दिसा आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या, ज्या दिसा आमी बातिजमा वरवीं जेजूचेर बाबार दवरून आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरोंडार केला, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. पवित्र आत्म्या उद्देशी भाव भयणीनो, देव आमचे भितर जियेता, जेजू आमचे सोबें जियेता, ताजो आत्मो आमचे भितर आहा. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमचे भितर पवित्र आत्मो जाल्यार, जेजूचो आत्मो आमचे भितर आहा जाल्यार आमकां ताच्या उतरा पोटमेन चलपाक एकदम गरजेचें, ताजें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक एकदम गरजेचें. आनी भाव भयणीनो, देवाचें राज, जेजूचें राज फुडें सरपाक आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयज आमकां गरज. कित्याक जेजूचो येवपाचो वेळ जाला आनी आयज आमी ताच्या उतरान रिगून आसा जाल्यार तें उतर आमीच पाडटले. आमी एक पवित्र जिवीत जियेता, आमी एक भावगिवंताचें जिवीत जियेतले आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, खिरीत भाशेन देवाच्या उतरान रिगून रावया, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान काडून आतां तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. जेजूचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज ह्या संवसारान वाडोवपाक आयजच्यान आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी वसोया आनी देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवया. खरेपणी सभे माजार आमची भोवयकी दिवन दुसऱ्यांक देवाच्या राजान आमी हाडपाक आयजच्यान आमी वावर सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता म्हणून तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.